गाइस वेलकम बैक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? होप सो सगळी बरी आहा म्हणून हांव बी बरें आहा, बाब बरो आहा, मॅफी बी बरो आहा. आनी तो कित्याक लागून बोटीरसून पोतून येयला तेजे रिजन तुमकां एंडा म्हणल्यार मेळटलें. सो ही सगळी क्लिपिंग्स आयज घालता ती मोस्टली क्लिपिंग घराची हांवें घरा कडेन ऑलरेडी शूट करून दवरलेलें. त्या दिसा उमक्या दिसा कितें जालें कात जालें तें म्हाका तुमी मागीर यूट्यूब फॅमिली सो म्हाका सगळें तुमकां कडेन शेअर करता. सो म्हाका हें तुमकां कडेन शेअर करूंक जाय आसलो. सो ते क्लिपिंग्स काडून दवरलेली त्या टायमाचेर. सो आतां हे सगळे क्लिपिंग्स हांव ह्या व्हिडिओचेर एड करतलो. सो तो कित्याक लागून येयला कितें कात तें सगळें व्हिडिओर कोटलें. ओके. आनी तुमकां बॅकग्रावंडाचेर कळटा आसतलें आतां हो क्लिपिंग्स घालता तें चिचोणें हांव सद्या चिचोणें हांव क्लिपिंग काडटा. सो स्टार्टींग हांव तुमकां वेलकम करपाक आनी हो व्हिडिओचेर कितें आसतलें कितें ना तें सांगोंक जाय आसलें म्हाका. तेका लागून हो व्हिडिओ धाकटो असो करता की सांगपाक तुमकां हो सगळो व्हिडिओ मॅफी गेलो रिलेटेड टू हिम. कित्याक तो पोतून येयला कितें आनी कित्याक लागून आमी कोणा कशें कितें सगळो मॅफीचो. ओके. आनी व्हिडिओच्यानूच कांय अशें हें ना, फकत हांव उलयतां बडबड करता. सो तुमकां मागे बडबड आयकोपा जाल्यार हें करा. कित्याक म्हाका काल एक कमेंट येयलोलो तूं चड उलयत खंय. हांव चड उलयता तेका लायक जावना आसा एक सबस्क्रायबर यूट्यूब फॅमिली मेंबर आहा म्हागेलें. सो सॉरी ह्या व्हिडिओचेर अशें कांय अशें ना दाखोवपाचें बी अशें कांय ना. जस्ट मागे बडबडू आहा. एअरपोर्टाचेर बी बडबड तुमकोडे भरपूर उलयलें तुमकोडे हांव तुमकां सांगिता अशें तशें म्हणून. ओके. सो ह्या व्हिडिओचेर अशें कांय ना, जस्ट बडबड आहा म्हागेली. सो आख्खे व्हिडिओ म्हज्या लायफान कितें जालें आसा प्रेजंटली आनी बॅक डेजान म्हाज्या लायफान कितें जालो तें एवरी डे कितें त्या टायमाचेर हांवें तुमकां शूट केलो व्हिडिओ तुमचे कडेन शेअर करपाक कितें कात तें. सो हे व्हिडिओचेर सगळे क्लिपिंग्स येता तुमकां. ओके. आतां स्टार्ट करूं. व्हिडिओन चोयला आसतले रेसिपी एक दिसान आमी सगळीं कवर केला रांदिला आनी स्पेशली मॅफी लागून आयज दवरलेल्यो सगळ्यो रेसिपी करपाक कित्याक कितें जाय तें हांव दिया म्हणून. तेंपान म्हणल्यार हॉस्पिटलान तें जेवण सारकें ना जाल्यार हॉटेलाचे भायर जेयतालो तेका लागून सगळें तेगे फेवरेट डिशीसूय कवर केला प्लस तुमगे रिक्वेस्ट रेसिपीज बी कवर केल्या. ओके. गायज हांव आनी डॅडी मॅफी काडूं येयलें आनी तेगे फ्लायट डिले आहा. डिले जालें तेगे एअरपोर्ट डिले आहा. सो सद्या आमी आतां पार्किंगेन वयरू रावला. सो ह्या तुमचे सायडीन तो खबर ना. सो हांव गाडयेनू रावला बसोन नको खूंय देंवतो तो. ओके. मागीर येयले उपरांत तुमकां क्लिपिंग काडटलें हांव धाकटुलें. चोवया परमिशन दीत जाल्यार काडपा जाल्यार काडटो ना जाल्यार काडपा ना. म्हाजें फर्स्ट टायम एअरपोर्टार हांव व्हरों येयला कार घेवन आनी म्हाका हिंग येवन ते सिक्युरिटी गार्ड सांगता चलो चलो वोसा खंय हांवें सांगलें जाल टायम म्हणलें फ्लायट लँड जातो म्हणलें आतां रोखडें वोसोन म्हणलें खंय रावतो काय म्हणलें हांव रावता रे म्हणलें मातशें हिंगा. मागीर ओगी रावलो आनी गेलो. म्हाका खबर ना न्हू म्हाजें फर्स्ट टायम हांव पावोवपा बी लास्ट टायम हांव पावोवपा येवना जाल्यार रातचें म्हाका भिरांत दिसता तुमकां सांगलो न्हू ती चोणसोन येयलो न्हू पावोवपा आमी तेका लागून हांव रातचें केन्ना अशें येवना. आमचे मुखार आहाय गाडयो आहाय पण जाण कोण कितें कशें कितें म्हणून हांव रावला हिंगाच. सो तूं कोण एअरपोर्टाचेर आनी लास्ट टायम पावोवपा बी येयलो तेन्ना तो आमगे ड्रायव्हर करून येताय न्हू. आमी गाडी हालोवली पण हांव ड्रायव्हराकूय हाडलो लास्ट टायम टू लास्ट तेजेय पयलीं ड्रायव्हराकूय गेलोलो. मागीर तो सद्दां हिंग पावयतालो आनी वयता आमकां तो सकयल रावतालो. मागीर तो भितर गेले उपरांत मागीर आमी सकयल चलोन वयतालीं स्टेप्स जो रस्त्या वयल्यान हायवेचेर रावता तो. मागीर तेका बोगले वयता आनी मागीर बसून वता आमकां गाडी. सो अशें गाडयेन फर्स्ट टायम व्हरों येयलां तेका हांव. आनी डॅडी आहा न्हू सो टेंशन ना म्हाका. डॅडी अचूर भायलें आहा हांव गाडयेनू रावलां आनी किम्स सायबीन आहा आतां गाडी बंद केलो आनी जनेलो बंद दवरलेल्यो. येयले दिसता फ्लायट लोक भायर सरता सो आनी कांय मॅसेज बी कांय घालूं ना. हांवें घायली ती डबल क्लिकूय वचोना. फ्लायट खंयची येयल्या ती खबर ना दुसरी येयली दिसता. चोवया कशें कितें तें चलोन येता तो रिकॉर्ड करता तुका दाखोवपाक मागीर चोवया. ओके. बाबा फोन मारलोलो घरा कडेन खंय कितको न्हिदलो काय म्हणून ना जागो आहा खंय तें खबर आहा न्हू धाड येता म्हणून. सो तो जागो रावतलो आयज. सो तुमकां मेळटा मागीर. ओके. सिट्युएशन अशें जालां सिक्युरिटी येवन म्हाका स्वता येता वस म्हणून हांवें सांगलें फ्लायट जाली पावली म्हणलें आनी मॅफीनूय मॅसेज घायल्या फ्लायट ऑलमोस्ट लँड जावपा आहा म्हणून. सकयल वचोन रावपा प्रॉब्लम ना. सकयल वचोन रावपा भिरांत दिसता. डॅडी घेवन हांव सकयल गेलें जाल्यार मागीर हिंग तो म्हाका फोन मारतलो नो इश्यूज पण सकयल खंय रावतलीं वचोन.
हायवेचेर म्हाका कळना ते एकले दोग सेक्युरिटी आहा, एक सेक्युरिटी जाणटे आहा तो बरो, तो म्हणून लागलो हिंगा राव म्हणून लागलो, कोणी येत जाल्यार तूं सांग 1 मिनटान तो येतलो, 1 मिनटान येतो. हो दुसरो म्हाका सांगता तुका केदो वचून सांगो थंय अर्दें वर जालें खंय थंय उबें आहा खंय. आमी पावलो 11:15, 20 मिनट जाले आमी हाय, तरी पूण तो बोब मात म्हाका आतां चोयता. ऑलमोस्ट लँड जाल्या उपरांत तेगे तें सगलें कोत म्हणल्यार आनी 15-20 मिनटां वयतलीं. चोवया कशें कितें जाता तें. आनी एक सायडीच्यान किम्स खाता हिंगा, आख्खी किम्सान म्हाका फोडलें. तो सेक्युरिटी आहा तो म्हाका सारको सोदता येता. जाली अर्दें वर जालें हांव हिंगा उबी आहा, हिंगा अलाव ना म्हणटा अर्दें वरा सुबेज रावपा. पूण आगे 20 मिनट जालोली पावल्यार हिंगा तो म्हाका सोदता येता तो येवन वच म्हणून. मागीर फोन लागलो, फोन लागलो त्या कडेन सीम आहा न्हू, हांवें रिचार्ज केलो तेका दनपारांचेर, फोन लागलो. देन आतां म्हाका वॉट्सॅप मॅसेज घायलो फ्लायट जस्ट लँड म्हणून, आतां लँड जाल्या म्हणून. सो आतां चोयता पोतून येयत जाल्यार तेका सांगोता तो पावलो म्हणटा, वाज म्हणटा लँड जालें म्हणून, फ्लायट वयताय म्हणून, रावपा येवनाय म्हणून. पूण तेंगेय मिस्टेक ना न्हू, तेंगे काम ते कामां आपल्या सांगोताय बावडे वसाय म्हणून. तेंचेरूय प्रेशर येता न्हू कामाचेरूय, तेंकाय कितें म्हणों जायना, तेंगे कामाचें तें. तुमी एअरपोर्टाचेर कोणा पावोवपा बी येता जाल्यार तुमकां एक्सपिरियन्स आसा जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगा कसले एक्सपिरियन्स आसा ते. म्हाका वर्स एक्सपिरियन्स, म्हाका केन्ना अशें हें जावना. सकयल पे पार्किंगान मागीर दवरपा गाडी प्रॉब्लम नासलें, पूण पे तेणें म्हणलो म्हाका तूं सकयल गाडी पार्क कर आनी वयर चलोन यो आनी मागीर आमी वयची म्हणून. पूण ते कोण तितू मागीर चलोन तेका इतली लगेज करून सकयल चलोन मागीर परतून मागीर यो म्हण डिफिकल्ट न्हू तें, तेका लागून हांवें म्हणलें डायरेक्ट हाडलो गाडी हिंगा. लास्ट टायम तेका व्हरों येयलें तेन्ना बाय न्हू हांवें चोयलोलें गाडयो सगल्यो अश्यो लायनीन रावलोल्यो व्हरपा येयले त्यो, तेंकां अशें हें करून नाहलो तें, जाणकोण तेंगे कसलें कितें म्हणून रुल्स. चोवया आतां, म्हाका तेका बेगिना येयल्या पुरो आनी बेगिना हिंगसून भायर सरपा आमकां बेजार येयली. म्हाका किमसान एक सायडीच्यान फोल्ड म्हाका जनेल ओपन आहाय न्हू गाडयेची, हांवें क्लोज करूं ना. कितू लोक आतां तेजे पयलीं एक फ्लायट येयल्ली दिसता, डॉमेस्टीकूच फ्लायट येयलोली, सो तुका असो लोक भरपूर भायर येयला. आमगे मुखार एक टॅक्सी आहा, ते टॅक्सी लॉक केला आनी ते गायब, ते नान थिंगा तेंक कितें म्हणा तेंक संवय जाल्याय न्हू ते भाड्या गाडी ती, सो तेंकां चुकीन सोडटा म्हाका. मागीर बाबा बेगीन यो रे, आनी प्लास ते न्हू घरा कोण्या न्हू तेका असो रावत गो तेका हांव अशें, पूण रातच न्हू एकलो दवरून म्हाका हें जाता. लास्ट टायम बी आमी तेका सांडून बी गेलोली बॉम्बे, कित्याक अर्जंटली बॉम्बे वचपा पडलें आमकां पेपरां लागोन. आमकां तुमकां सांगलो न्हू आमगे पेपर जाय आहलो म्हाका, सो बॉम्बे गेलो आनी पेपरां लागोन तेका सांडून गेलो. तेन्ना मातसो ल्हान आहलो न्हू तेका गमना, पूण तेका न्हिद तेन्ना हांव जायें दनपारांचें जावं राती कोडें तेका न्हू तो न्हिदोता, तेका लागोन तेका जाय पडटा. म्हाका आतां 11 जालें न्हू, 11 न्हिदोत तो, कांसार जाता न्हू तो खेळटा न्हू दिसाचो, 11 म्हळ्यार न्हिदता. आनी आतां ऑलमोस्ट मिडनायट जाली, राती कोडे 11 आनी उंची उरल्या, 11 मायज क्रॉस केली आमी. टायमींग तुमकां सांगोता हांव 1:30 चोवया. तो बावडो जाणटे सेक्युरिटी आहा न्हू तेगे भोगों दिसोलें म्हाका. आतां कोणी येयत जाल्यार 1 मिनटान येतो तो भायर, 1 मिनटान तो येतो भायर म्हूण सांगोत म्हाका, भोगों दिसोलें. आतां भुरगो आतां सारको सोता येता येवन येवन. चोवया कशें जाता. आमच्या हाडल्यान आनी एक गाडी थांबल्या बरें दिसलें जिवा, तो येवन म्हाका हातोलो. आमी चड वगत हांवें न्हू चड वगत जालो म्हळ्यार फासूय येवना, नॉर्मल स्पिडीर वयलो बेगीन भायर सरलेली. एकदां लास्ट टायम अशें जालें, तुमी म्हणटलें कितें बडबड काय म्हाका मुगो रावपा जायना, म्हाका बडबडोत रावपा जाय. आमी फोन केलोलो, आमी फोनार उलयता मागीर ते एक सांगताले. मागीर तो बाबा आहा न्हू, मागीर तो बाबा मामा करून रडो लागलो, सो फोन दवरलो. लोक भायर सोदता खुबसो, मॅफी बी बेगिना भायर सरल्या पुरो. तेगे न्हू लगेज हेवी आहा, म्हळ्यार 1 म्हयनो जालो न्हू तो कामां जॉयन जाल्यार, सो सगलो एपार येयलो तसो तेका परतून हाडचो पडलो एपार. अशें कांय व्हडलेशें कांय ना, 1 म्हयनो जालो कामां, सो तेगे लगेज तेकोन उखलुपा जातोली, थिंगा भायर दोनूय कोण उखलिली खंय तेणें.
निंगात डॅडी गेला मुका ते काडून आनी म्हाका टेंशन येयला तो सिक्युरिटी म्हाजे फुडें पोतून येईल काय जायत कसो आतां टेंशन चोया कशें कितें सो ताल्ले आयज 5 तारीख आनी आयज आमची चण वयतली पोतून आनी म्हाका रियांचे फेस्ता म्हज्या फ्रेंडान फोन केलो फ्रिडा तुमी वळखता फेस्ता यो आमगे प्लॅन आहलो रिया फेस्ता वेल्सां वचपाक कित्याक एक पाटी गेलो तेन्ना आमकां ते 3 रे आसता पळय ते येता ते हॉर्सिसाचेर बसून ते येयला ते म्हाका व्हिडियो बी काडूंक मेळ्ळा तेन्ना यूट्यूब बी कांय कोणालें पूण हांव व्हिडियोज कोत्तालें म्हाका संवय आहलो व्हिडियोज करपाच्यो सो तेगे व्हिडियोज बी काडलो सो हांव टेलरागेर गेलें तेन्ना ते कांय स्पेशलिस्ट जालो रे कितल्या येता कारण म्हाका ते उगडास नाहलो कितल्या मिसाचे येयलो ते 9 म्हणलोलें सो म्हाका थिंग वचपा जाय आहलोलें पूण आतां म्हाका मेळपा ना वचपा हिंगा वेल्सां होप चांदोरूय एक फुडें फेस्त जाता दिसत म्हाका चांदोरूय जाता 3 रेसांचे आनी एक फुडें खंय जाता खंय 3 कोडे जाता म्हूण पयर हांवें वाचलोलें ना आमी वेल्सां आमकां लागीं न्हू सो वेल्सां वयतालीं सो हे पाटी कशें जाता कितें तें म्हाका कांय खबर ना वचो मेळटो काय ना तें कित्याक मेफी येयले उपरांत तेगे चॅकअपाचें फॉलोअप करूंक जाय तेणी तेका डॉक्टर दिला तेका अपॉयंटमेंट घेवपाचो आसा कितें कात तें खबर ना मे बी तुमकां हे पाटी 3 किंग्स फेस्ता व्हिडियो हाडूंक मेळपा ना नेक्स्ट टायम आतां तुमकां नेक्स्ट इयर तरी पूण मेफी सांगिलां हांवें की हांव वयतो म्हूण फेस्ताक तेन्ना म्हळ्यार वच म्हणून तो पूण तेगे डॉक्टरा अपॉयंटमेंट आनी फेस्ताक गेले मॅच जालें जाल्यार मागीर वचो मेळपा ना न्हू म्हाका आयज 5 तारीख हाल्यां रे हाल 6 तारीख वेल्सां वचोन हिंग 9 येतो कशें पावतलें तूं पयस आनी बाबा मातशी लेट उठोवपा आनी बाबा उठान नेसान हाडूं जाता चांदोर लागीं जाता थिंगसोनची चणसोनचो तेका सांगलोलें हांवें कोणा कडेन खबर काड म्हणून मातशी चांद्रा कितल्यांक कात ती सो व्हिडियो मागयलो मे बी 6 तारीख वयतलो सो 6 तारीख तुमी कमेंट सांगत जाल्यार काय नो यूज बस जाता आयज 5 तारीख न्हू आयज 5 तारीख म्हाजो ऑलरेडी व्हिडियो एडीट बी करून दवरलो हाय कडेन काय शूट करून ना भायर सरली आमी आनी वचून बाबा ते जिजस घेयला दाखय तुमकां बॅक कॅमेरा आनी होली वॉटरूय नाहलो आमकां चिंचोन होली वॉटरूय हाडपा येयलो कॅन रायलोली आटोयताय चिंचोन ये छोटी वॉटर जिजस शो जिजस हाडला तेणें गारा चिंचोणे वयता आय थिंक मेळटा तुमकां पावले उपरांत आयज आमी चिंचोणे पावली वाटेक आख्खे वाटेक शॉपिंग करीत येयल्या सो मेफीक तुमकां मागीर मेळयता ओके तो आजून म्हणल्यार तेका जाणटो व्हिडियो येतो म्हण सांगला व्हिडियोचेर बी येता म्हण सांगिला सो आतां म्हाका टायम दिता रिलॅक्स जावपा राती पावले न्हू आनी डायरेक्ट हिंग येयले सगळें टायर्डनसूय जाला सो दाखयता तुमकां मेस आयज हांव शूट करता म्हाका खबर ना वयतो काय वयची ना तो म्हाका खबर ना मेफी आमगेलो पोतून येता घरा आनी रिजन कितें तो बरो ना बोटीचेर तो बरो ना जालो तो मेडिकलान गेलो न्हू सो मेडिकलान गेले उपरांत एक चॅक केलो उपरांत ताका भायर धाडलो डॉक्टरान बरी ट्रिटमेंट घेयली डॉक्टरान बरी कॅर घेयली ताका अशें करूं ना बरी कॅर घेला बोटी ते गेले फ्रेंड्सांनी लास्ट डॉक्टरांनी बरी कॅर घेयली ताका दुबय आहलो बोट सो दुबय आसतना मागीर ताका भायर दोतोरागेर येयलो सो दोतोरागेर खूब ब्लड टेस्ट केले सगळी भाशेची टेस्टां केली तेगेली आनी मागीर पोतून येयली बोटीचे रिपोर्ट्स येयल्या उपरांत मागीर सांगता म्हणलें मागीर एक दीस मागीर पोतून एक दिसा तिसरे दिसा मागीर रिपोर्ट येयलो मागीर ताका पोतून आपयलो हॉस्पिटलान पोतून ताका भायर येयलो दोतोरागेर हॉस्पिटलान बोटीचेर न्हू भायर दुबय आनी मागीर थिंग गेल्या उपरांत कळ्ळें तें मेजर जालो हा म्हणून आनी बेगीना ऑपरेट करचें पडटो म्हणून तेन्ना ऑपरेट करचें पडटो म्हणून ऑपरेट म्हणल्यार ऑपरेशन करचें पडटलें आनी ऑप्शन ना म्हणून सोडूं जायना म्हणून घरा वचून ट्रिटमेंट घेतलो घरा वचून डॉक्टर चोयतलो म्हणून अर्जंटली ऑपरेशन करचें पडटो म्हणून म्हाजेर प्रेशर 27 आनी 27 आनी बाबा डोसूय घायलो दिसा सो आयज म्हणून कितें करूं सारकें टेंशनान जीव वयर सकयल जाता कोणाक सांगना ओगी रावलें मामीक कळ्ळें रडटा तें चोयलें तेन्ना कितें जालें आयज अशें जालां मेफीचें ऑपरेशन आहा आतां राती कडेन
आनी थिंग कोण नाय तेगे बोकले म्हणून तेगे आहलोली मॅफी सायडीची कोण तरी आहा हिंगा दुबय तेंकां ट्राय केलो फोन करपाक मॅफी मामींक बी कांय सांगोंक ना मॅफीच्या मामींक कित्याक सांगना ती एकली आहा न्हू तिंगा ते कितें सांगतले आनी ती कितें बेश्टी हायपर जातली आनी ते कितें जालें जाल्यार मागीर कोण धांवतो तिंगा ऑलरेडी बाब हिंगा बंद ना इंजेक्शन मारला बाबा जोर येवपा आहा बाबा आनी मॅफी थिंग बंद ना आनी म्हाजेन कॅपेसिटी त्या वक्तार हांव सारकें तोंड जालो सो म्हाका कांयच कोणाक कितें करूं तें सो मॅफी जाल्यार तूं कोणाक कांय सांगलें कांय ना देव आहा म्हणल्यार तुजे बाराबर तुका कांय जावपा ना बाब आहा बाबा चित म्हणल्यार आनी हांव आहा हिंगा देव सगळें सारकें करतलो मागीर राती कडेन तेका ते बोटी वयले तेजे बारा तेगे मनीस आले कामा वयले बरें तेगे कामा वयले मनीस आहलो तो मनीस आसता न्हू तो आहलोलो बरो ट्रिटमेंट बरो कॅर घेयला तेगे हितून कामाच्या मनशांनी बरो कॅर घेयला तेगेले सो मागीर तेका 10:30 तेंगे आमगेले 11:30 आसतली 11:30 म्हणल्यार ऑफलायन गेलो तो म्हाजेर आमकां प्रेशर ऑफलायन आहा आतां हॉस्पिटलान एडमीट आहा न्हू रुमान हॉस्पिटलान वायफाय हांवें तेका सांगलें तुका ऑपरेशना वचचे पयलीं म्हाका एक मॅसेज घाला म्हणल्यार आनी मागीर हाडले उपरांत एक मॅसेज काय 11:30 सून ऑफलायन 12 जाली 1 जालें 1:30 जालें ऑनलायनूय ना आनी बाबा न्हिदायला हांवें तसो बाबा न्हिदायलो हांव जागी मामी जागी सगळीं म्हाका ते आपूण ऑफलायन आहा कितें हांवें सांग तेका तुजे बाराबर आहा तेगे नंबर दी म्हूण सांगलो सो तेणें नंबर बी धाडलो म्हाका बाराबर आहा तेगेले सो तेणें म्हाका नंबर धाडलो न्हू सो ते कॉन्टेक्ट करूं काय नाका तो आपूण सांगो आतां करूं काय नाका अशें जालें तेका मागीर कितें लोकां फोन मार लोकां ट्रबल म्हाका तशें बरें दिसना मागीर 2 तेणी म्हाका मॅसेज घायली आपूण बरो आहा आनी आपणाचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें म्हणून आनी आपूण बरो आहा म्हणून आतां आमी कितें करुया आतां तेका मागीर तेगे आतां कितें कांय खबर ना सो आतां तेका घर धाडटा आतां सो तेगे मुखाचें ट्रिटमेंट हिंगा गोंयांत चलतलें आनी तेका डॉक्टरागेर व्हरतलें तेका लागून हांव थिंचोन वयता आतां सद्या एकलें वयता सगळें रूम बूम साफ करता सगळे जाग्यार मारता सगळें कितें कितें हाडूंक जाय तें चोयता तेका लागून आतां कशें कितें काय तें अरेंजमेंट करता आनी मागीर येता आनी तुमकां चोयता हो विडियो मोस्टली वयतो बी ऑनलायन काय वचपा ना ऑनलायन म्हाका खबर ना तुमचे कडेन हांव शेअर करता न्हू सगळें सो तेंय शेअर करता बेगीन तो बरो जाल्यार पुरो म्हणून म्हाका देवा कडेन की तेकलो खूब जाणां अशें सिट्युएशनान येता आसतलीं पूण हांव अशें लायफान केन्ना सिट्युएशनान येवंक सकाळीं चिंतून पावली आनी आयज तुमकां विडियोचेर मॅफीक दाखयतलें हांव मॅफी कितको कसो येयलो तो उलोयना विडियोचेर मे बी मातसो कम्फर्टेबल जावं दिया तेका आनी मागीर उलयतलो देन थंय तुमकां कसो चोयतलें आतां हांव कुली वयता बाजरां आनी थिंगसून कितें हाडटा तेचें हाय गायज खंय तुमकां ओके आनी कुली वयता बाजरां सो थिंगसून येता बेगीन वचून आनी मागीर तुमकां मेळटा मॅफीक बी तुमकां दाखयता ह्याच विडियोचेर ओके तो बंद ना म्हूण तो येयला आनी आतां बरो आहा तो जाल्यार तेका गोवाच्या डॉक्टराचो चॅकअप आहा सो चॅकअप जाल्या उपरांत मागीर चोवया कितें सांगता तो डॉक्टर सो तुमी प्लीज प्रेयर करा तेका की तो बेगीन बरो जाल्यार पुरो आनी सगळें आमगे सारकें जाल्यार पुरो ओके आतां बाजरां वयता मागीर मेळटा गायज जालें 6:30 आनी आतां हांव वयता कुकोले बाजरान थोडोसो वेपार हाडपाक हांवें सकाळीं वाटेक तामन वेपार हाडलो थोडो सो आतां चोयलां कितें ना कितें आहा तें सो आतां वेपार हाडूं वयता आनी हालें मागीर आमकां डॉक्टरा घरा वचपा जाय सकाळीं फुडें सो मागीर येवन मागीर तुमकां उलयतलें ओके सो कुकोले बाजरां कितें शूट बी टायम मेळ्ळो जाल्यार कोत्तलें ना फास्ट करून येता कितें 6:30 जालें आतां ओके आनी मागीर मेळटा बाजरांसून येयल्या वचून आनी नुस्तें हाडा तें दाखयता तुमकां फायनली मॅफी होचो बरे भाशेन पावलो आनी होचो एक विसरो नाका तें विसरल तुमी कोण मिस्टर देन टेल आय एम नॉट टेलिंग यू टेल मिस्टर देन यू टेल रे दादा केम हू इज ही रे हू इज ही आज सांगोन तो मुडार ना तो सो तुमकां आयज लायट्स दाखयता चिचोण्यांची तुमगे दाखोवंकू ना न्हू चिचोण्यांची लायट्स हांवें सो दाखयता अजून हें ना कॉन्फिडन्स ना उलोवपाक कॅमेराचेर मे बी स्लोली जातलो सो एटलिस्ट कॅमेराचेर येयलो तो आयज
तो येयलो दे ना शी लायटशी हाय शी लायट जिथे लायट्स गायले चिचोण्या घरा बाबा शिवच दिश रे आमगे डस्ट येयला वचे डस्ट येयला सुई लायट्स चिचोनच्यो मॅफी मे बी जातो कम्फर्टेबल मातशें थोड्या दिसांनी उलयतो तुमकडे ओके हो ब्लॉग हिंगा काबार कोता आनी तुम प्रेयर करा की तो बेगिना बरो जाल्या पुरो म्हणून ऑलमोस्ट तो बरो जाला तुमगे तुमकां न्हू पयलीं क्लिपिंग्स गायल्या 27ताचेर हांव कशें आहलो की सिट्युएशन आहलो सगळे क्लिपिंग सगळी हांवें एड करून दवरलेली सो ह्या ब्लॉगान हांव सगळी क्लिपिंग्स घालता तेगे बरे भाशेन थिंगा ऑपरेशन जालें आनी तो बरे भाशेन घार पावलो काल पावलो तो आनी आयज आमचें चोन येयलें आनी आतां हांव कोकोली बाजरां वचोन येयलां आनी नुस्तें हाडलां आनी कितें तेंपार हाडलां तो शूट करून ना डायरेक्ट नुस्तें उजरावपा बसोलें हांव सो आतां नुस्तें उजरायलां आनी आतां मातशें रावलां बापा न्हांवपा आनी ऑलमोस्ट आतां 8 जाली 8-10 जाली आनी आतां भायर येयलें तुमकां लायट्स दाखोवपा आनी हो ब्लॉग हिंगा काबार कोता मागीर म्हाका एडिटिंगा बसोंक जाय सो आयज 5 तारीख आनी कितें सांगूंक सोदतालें की हाल तुमकां 3 रेयांच फेस्तां वेल्सां वचपा आहलोलें पूण थिंग वचो मेळना म्हाका कित्याक हाल्या मॅफीक अपॉयंटमेंट आहा डॉक्टराक गेलो सो आमी थिंग वयतलीं सो नेक्स्ट इयर तुमकां वेल्सांवचें दाखयता हांव थिंग कशें हें कोताय तें ओके सो प्लीज आनी हो ब्लॉग हिंगा काबार करगा लायक जाल जाल्यार लायक करा शेअर करा कमेंट करा आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाका ओके सबस्क्रायब शेअर ते कोण अजून जायना म्हणपा स्टार घायल तेजे ताका दाखयत तो तुमकां स्टार घायल तेजे या स्टार सो बाय गाय सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग ओके टिल देन बाय गाय